आवडता। आयज आमचे फिरगोजेंत देवीक काकुतीच्या पोरबेचे समारंभेन भाग घेवंक आमचे मोदें आमचे भोवश्रेश्ठ गवळी बाप फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव हाजीर आसात। तांकां येवकार दिवंक सगळ्या समुदायांची फुडाऱ्यां तेच परी फिरगोजेंतले वेगवेगळ्या संस्थेंतली भाव भयणां आपल्या समुदायाचे आनी संस्थेचे बावटे घेवन उबी आसात। आतां आमचे गवळी बाप फिरगोजेन भितर सरतले। तांकां आमचे पिलेंचे पवित्र सभेच्या नांवान उनुनीत आनी माये मोगाचो येवकार दिवंक सगळीं उबी रावन गीत करुया। मोगाळ गुरू बऱ्या गवळ्या।
मातशें बसूया. Tell all my people, my daughter, that I am love and mercy itself. When a soul approaches me with trust, I will fill it with such an abundance of graces that it cannot contain them within itself, but radiates them to other souls. Bagyun Faustina Kowalska डायरी ह्या पुस्तकार अशें बरयता. जेजू म्हणटा, सगळ्या लोकांक कळीत कर की हांव मोग आनी काकूत. आनीक एक ओत्मो बोरभाशान म्हजे सोशी येती तेन्ना हांव ताका म्हजे कुरपेच्या भांडारान भरतां. आनी ही कुरपा इतली की ती आपले भितर दवरूंक तांकां जायना, पूण ती कुरपा ती दुसऱ्यांक तान फांकयतात. काकूत जावन आसा देवाचो श्रेश्ठ गूण. काकूत जावन आसा मोग दिसपटी जिवितान वेव्हारान घालप. आयज केरीत भाशेन देवीक काकुतीच्या आयताराक एक फामील कशी आमी जमल्या. वेगवेगळ्या फिगोजांती आमी सगळीं आयल्या एकूच हेतू मनान घेवन पुनर्जीवन जेजूच्या कृपेचो अनुभव. ही व्हड संदी आमकां एकामेकांताय जेजू मोग आनी काकूत हें सोत परगटूंक, ताचे कृपेची जोरेशी लागीं सरूंक आनी ताची कृपा अनुभवूंक आनी दुसऱ्यांताय हेच कृपेची जोड जावंक. आयज आमचे पिलंची फिरगुसकरांक एक व्हड म्हत्वाचो दीस. व्हडा मोगान हो देवीक काकुतीचो आयतार समरुंक आनी आमकां सगळ्या शेळ्यांक पुनर्जीवन जेजूचे शांतीन आनी कृपेन एकवटूंक आमचे मदें आमचो गवली बाब भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव हाजीर आसात. आमची फिरगोज गवलीक सभेच्या इगोजींत आसल्या तरेतरेच्या जोम्याच्या नांवान केरीत भाशेन देवी काकुतीच्या जोम्याच्या नांवान एक एक कुटुंबाच्या नांवान अनुभव करून हांगा हाजीर आसल्या गोंयच्या वेगवेगळ्या फिरगोजींतल्या बाबा भयणीच्या नांवान तुमकां उनुनीत येवकार दिता. तशेंच आमचे मदीं आसात रायतूचे सिमिनारचे रेतूर पाद्री दोनाथ रॉड्रिगीस, आत्मीक गुरू फादर एस्ली आफोन्सो जो जावन आसा अध्यक्ष डिवायन मर्सी मुवमेंट हाचो. तशेंच फादर मॅक्सन जो जावन आसा सेक्रेटरी ह्या DMM हाचो. तशेंच फादर फ्रांसीस मेंबर. तशेंच सिमिनारींतले दुसरे पाद्री फादर नेल्सन सिक्वेरा, फादर हेस्टन फेरांव, फादर स्नायडर पेरेरा, फादर डेनियल पेरेरा, फादर जॉलिसन आनी आमचे सिमिनारीस जे आमचे मदीं आसात तांकां सगल्यांक येवकार. आमचे मदीं आमच्या मोगाची आनी येवकाराची गुणां कशी आमची एक सुपुल्लें भुरगें तेरेज आमच्या कार्दियालाक साहेबाक फुलांचो पांटुलो भेटितलें. आनीक पावक सोमेसाच्या नांवान तुमकां माये मोगाचो येवकार. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. आयज पास्कांचो दुसरो आयतार आनी ह्या आयतारा पवित्र सभा देवीक काकलुतीचो आयतार समोरमता. जेजूच्या शिसा पोरी थोडे पावटी काळजांत भिरांत मनान दुबाव आनी दुखवलोले सोंबोन घेवन आमी जियेता. पूण पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या जोण एकल्याच्या काळजाच्या कुडांत भितर सरून शांती तुमकां म्हणटा. ह्या आमच्या सोम्याचेर आमी आमचो भावाट तीर गोट करूंक आनी
ताची काकलुतीची हातयारां आमी सोमेस्तांक जावंक आयच्या सेवा धर्माचो विशय पुनर्जीवन जेसूचेर बाबाट नवसरून जिव्या बोरवाश्यान जिवया आमकां उलो दिता. आयज आमी आमच्या महादोर प्रांतान बागिवोन जुआंव बावतिसाचे फिरगोजेन दैवीक काकुतीच्या आयतार समोरमतांव तेतना बोरवाश्यांचे बोगसोण्यांचे आनी पुनर्जीवन जिविताचे गोवायज जावंक हे मिसाचे भेटेन बापाची कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. मोशा मोगाळ बापां भयणीनो, जशें आमी आतांच आयकलां, आयज पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा आख्खी पवित्र सभा देवीक काकळुतीचो आयतार समोरमता. आनी आमच्या दोन प्रांतान ही दोबाशीक देवाच्या काकळुतीची दोन प्रांतीक समोरमणी ही आमचे फिरगोजेन आयज आमी करता. जेसू जावन आसा बापाचे काकळुतीचे परजळीत मुखामोड आनी जेसू न्हयच आपल्या जिवितान आनी मोणयारपणान देवाची दया मनशा मदें आजीर केली, पूण खरीत भाशेन आपल्या कोश्टा मरणा उदेशी देवाचे काकळुतीची जोर आमकां उकडून दवरली. हेच जेसूच्या जिविताचे आनी आमच्या भावार्थाचे मुळावे गूट गेल्ल्या सातोळ्यान पवित्र सातोळ्यान आमी समोरमल्यात. आनी आयज हो देवीक काकळुतीचो आयतार आमी समोरमतना आमी एक एकल्यान जेसूच्या पाटलावदारान देवाचे काकळुतीचो अदीक खोल अणभव करून आमच्या जिवितान एक काकळुतीचे संदेशकार आमी जावं आनी हे भाशेन आमचे काकळुतीचे वागणुके उदेशी आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या फिरगोजांनी, आमच्या समाजान आमी जिव्या बोरमाशाचो प्रकाश वांकोवंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. आनी हे समोरमणेन देवाची काकळूत आमी खोलायेन समोरमोवंक पयले सुवातेर आमकांच देवाचे काकळुतीची गरज आसा म्हूण ओळखून खालतिकायेन देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. मोकला जेसू, पिरातेन बरोवन दारां बंद करून आशिल्ल्या शिसां सोशें तूं आयलोय आनी तांकां काळजीदार केलें. पूण आमच्या दुबावाच्या, भिरांतीच्या आनी असोबकायेच्या घडीतांनी तुका आमच्या काळजांचीं दारां थोडे पावटी आमी बंद करून दवरल्यांत. आमकां बोगोस. क्रिस्ता जेजू, आमचो भावाट आमच्या बऱ्या आनी उदार पुण्यानी आमी एक समुदाय कसो जीव तूं आमकां आपयता. पूण थोडे फावटी आमच्या समुदायांची जिवाळ वागणी जाकोशी आमी जीवंक चुकल्या. थोडे फावटी गोरजेवंताचे गोरजेक जागृत रावंक आमी फाटीं सरल्या. आमकां बोगोस. सोमिया जेजू, तुज्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां जिव्या बोरवाश्यान जियोंक शिकयलां. पूण थोडे फावटी आमची आगोड जिविताच्या गोडितांनी तुजे वेलो आमचो विस्वास आनी जिविताचो बोरवासो सोडून आमी दिला. आमकां बोगोस. Sonia,
दोतोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Gloria in excelsis Deo. Pratuja सासणांच्या काकलुतीच्या देवा वर्सानो रोस पास्कांचे पोरबे समोयार तुवें आपणायलेले पोरशेचो भावार्थ तूं शिवो करताय. तुवें दिलोली कुरपां वाडोय अशें खुंयच्या उदकाचे जोरीन आमी नितोळ जाल्या. कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो जल्म मेळ्ळा आनी कोणाच्या रोगतान आमची सोडवण जाल्या तें सगलीं खरेपणी समजूंक पावूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. धर्मदूताच्या इतिहासांतले घेतलोल्या पयल्या वाचपान आमी पयल्या वो सुरविल्ल्या क्रिस्तांवां पोरी आमचे समुदाय मागण्यांचे एकामेकाच्या उस्क्यान बोल्लोले कुशालकायेचे आनी बोरवशाचे समुदाय कशे करूंक जातात ते विशीं आमकां वाचूंक मेळटात. दुसऱ्या वाचपान वाग्योन पेद्रू आपले पयले चिटीन जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या जिविताच्या गोडितांक अदीक करून आगवट जिविताच्या गोडितांक फुडो करूंक नव्या जिविताचो बोरवसो आमकां फावो जाला हे विशीं उगडास केला. शुभ वर्तमानान पुनर्जीवन जेजू भियेल्ल्या ताच्या शिसांच्या जिवितान आपली शांती आनी दोयाळाय घेवन भितर सरता. दुबावान बोल्लोले शीस जेजूच्या आसल्यान भावार्थान आनी बोरवशान
तीर गोट जातात. चीत दिवन आयची वाचपा आयकुया. धर्मदूताच्या इतिहासावेली वाचप. जेजूच्या शिसांच्या जम्यांत भितर सरलोली ती धर्मदूताची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकठार सांबाळूंक आनी उंड्याचे म्हणणेन आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कधीच चुकय नासली. दर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदूतां वरवीं पुस्कॉल विजमितां आनी खुणां घडटालीं. भावाटी सगलीं एकठांय जेतालीं आनी तांचें सगलें बागाक आसलें. आपलीं बाटां विटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांटतालीं. एकाच मनान दिसपटी तीं देव मंदिरान वेतालीं आनी उंडो मोडून घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणान वांटो घेतालीं. ती देवाक वाखाणटालीं आनी सगल्या लोकांक मनवतालीं. जांकां थारोन मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. सर्वेस्पराची उतोरी. आमचो जबाब हे पुरी गावून जातलो. Sorvesporak din vasato kitlo boro Taco mahimog mitmernas lolo. म्हणूया. Sorvesporak din vasato kitlo boro Taco mahimog mitmernas lolo. इस्रायलाच्या पुताद्वानी म्हणचे ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचे ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचे ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. जबाब. Sorvesporak din vasato kitlo boro Taco mahimog mitmernas lolo. म्हाका लोखून उडयलो, शेवटून मारलो, पूण सर्वेस्पोरान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पोर मोचे बोळ, ताणेच म्हाका सोडयला, देखून ताचे किर्तन हांव गायता. भोगताच्या तोंबुनी संतोसाचे आनी जोयताचे उल्हास. सर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान जोयत वेले, सर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान केल्ली वर्दी कर्तृत्वा. जबाब. Sorvesporak din vasato kitlo boro Taco mahimog mitmernas lolo. जोफा धोरबान प्यांनी सोडून दिल्लो, तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातोर. हे सर्वेस्पोरानूच घडून हाडला,
ते पळून आमी थोठाक जाल्या सर्वेस्परान बडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया जबाब सर्वेस्परा दिन पासातो कितलो बरो ताचो महिमो नितळेर नासलोलो घेवन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणी. आमची ताणें व्हड काकूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताणें आमकां नवो जोड दिलो आनी आपली भुरग्यां केली. अशें आमकां जिवो बरोसो दिलो आनी एक दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हणल्यार पाट जावं नजो तसलें सारकें निश्कोल कधीच भावना तसलें कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तयार केल्ली सोडवण निमाणें खालार उगडापी जायसर तुमचो बाबार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बागून दवरतली. मातसो वगत जिन्सांचे उपद्रे भोगचे पडले जाल्यारूय हातूंत तुमी संतोशान मुरगटलेत. हे पोरी जशें विनाशी भांगार कोसाक लागून तपासता तशें तुमचें भावार्थाचें ओदीक उंच मोल गमून येतलें आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाखाणी वडवीक आनी मान मेळटली. तुमी ताका पळोवंक ना तरी तुमी ताचो मोग करतात. आजून ताका पळय नासतना ताचेर विस्वास दवरतात. देखून उतरां वर्त्या आनी मोहिमान बोल्लोल्या संतोशान तुमी मुरगोडटात आनी तुमच्या भावार्थांतल्यान उपजता तो तुमचो तारण तुमकां मेळटलो. सर्वेस्पराचें उतर. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सर्वस्पर तुमचे सोबे आसूं. जुळावा प्रमाणे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जाला तेच सांजे
मुणगे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सीस जमलेले आसले थंयच दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. हे म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोमयांक पळोवन शीस कुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हळें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी भोगशिशात ती तांकां भोगसतलीं आनी जांची पातकां तुमी भोगशिनात जाशात ती तांकां भोगसोची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या सिसांनी ताका म्हळें, आमी सोमयांक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हळें, ताच्या हाताचेर हांवें किड्याची कुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाले बगर हांव म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायत जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत सीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. हे फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बावार्थ धर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पळयलो देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो कुणां जेजून सिसां उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक ना. पूण जेजू म्हणल्यार अभिशिक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत हे वस्तू बरोवन दवरल्यात. सोम्याचे शुभ वर्तमान. मोठ्या प्रितीच्या बापा भयणीनो, आयज आमी ओडे भोगतीन आनी बाबार्थाच्या भावनांनी बरोवन दैवीक काकळुतीचो आयतार डिवायन मर्सी संडे समोर उमता. आनी दैवीक काकळुतीचो आयतार म्हज्या मनान ह्या वेळार भोक्तिवंत सिस्टर आनी मारियाच्या जिवितांत कितें घडलें ताचो उगडास हाडटा. तुमी जाणो थोडींच वर्सां जालीं सिस्टर आनी मारियाक पवित्र सोबेन भोक्तिवंत ब्लेसेड म्हूण पोरगोट केली. ते ल्हान भुरगें आसतना केरळाचे एके फामिलीन जल्मलें तेन्ना ल्हानूसतान ताणें माद्र जावपाचो आवंडो उक्तो केलो. आनी मोठवाशी जिवितान भितर सरल्या उपरांत राणी मारियान आपल्या वडिलिनींक कळयलें, हांव केरळाक वावरूंक सोदिना, हांव उत्तर भारताक नॉर्थ इंडिया गरीब लोकांची सेवा करूंक सोदता. आनी देखून तिच्या वडिलांनी तिका उत्तर प्रदेश माद्र कोशी गरीब लोकां मदें वावर करूंक पाठयली. थोडीं वर्सां थंय उत्तर प्रदेश लोकांची उदी करून दुबळ्या धाकट्यांची सेवा केल्या उपरांत
तिच्या वडिलांनी तिका मध्य प्रदेश पाठवली एका गरीब वाठारान जंय गरीब लोकांक ग्रेस जोमिनदार लँड ओनर्स पिळटाले पिडापीड दिताले. हे गरीब लोकांचें दूख पळोवन ही माद्र गरीब लोकांचे होक तांकां जोडून घेवंक वावुरताली देखून थंयसरले ग्रेस जोमिनदार तिका जोडटाले. तांणी तिका सांगलेलें तूं गरिबां मोदें वावरूंक बंद कर नाल्यार आमी तुजो घात घेतले. आनी शेकी तांणी एका मनशाक पयशे दिवन समंदर सिंग म्हणलेल्या मनशान हे माद्रीक प्रवास करतना बासींतली जबरदस्तीन भायर काडून सुर्यांनी तोपून तिका जिवेशी मारलेली. तिका तिचो खून करतल्या मनशाक समंदर सिंग ताका बणकोण फावो जाली लायफ इम्प्रिजनमेंट. पूण थोड्याच वर्सां भितर सिस्टर आनी मारियाची खाशा मोठवाशी भयण माद्र भयण सेल्मी पॉल आपल्या वडिलांची परवानगी मागून नागरिकी अधिकाऱ्यांची परवानगी घेवन ह्या मनशाक ज्या मनशान तिचेच खाशा भयणीक जिवेशी मारलेली ताका भेट करूंक गेली. आनी ताच्या कुडान भितर सरून ताच्या हाताक राखी बांदून ताच्या हाताचो उमाव घेवन ज्या हातान ताणें तिचेच खाशा भयणीक सुरयो तोपून मारलेली ताचे सगळें बोगसण्याची खुणां तिणें दिली. आनी 2 वर्सां उपरांत सिस्टर आनी मारियाची खाशा आवय तिचो भाव ही आपले भयणीक सिस्टर सेल्मी पॉलाक घेवन ताका बणकोणीन भेट करूंक गेली. ताका मोगाची बोगसण्याची बँग मारली. आपूण ताका बोगशितात म्हूण ताका सांगलें न्हयच इतलें केलें. पूण थंयसरल्या मध्य प्रदेशाच्या राज्यपालाक गव्हर्नर ताका तांणी विनंती केली. ह्या मनशान आपली चूक ओळखून घेतल्या. ताणें आपलें जिवीत नवसर आयलां आनी देखून ताका बणकोणींतली सुटका दिवची म्हूण सिस्टर मारियाचे फामिलीन राज्यपालाक विनंती केली. आनी थंयसरल्या राज्यपालान ती विनंती पळोवन म्हळें हें फकत तुमच्यान जेजूच्या पाटलावदारांच्यान करूं येता. ज्या मनशान खून केलेली क्रीम केलेली ताका बोगसणें दी म्हूण हें फकत तुमच्यान जेजूच्या पाटलावदारांच्यान मागूं येता. उपरांत ताका सुटका मेळटोच हो समंदर सिंग हे माद्रीचे भयणीक केरळाक मेळूंक गेलो. ताचें बोगसणें मागलें आनी जेन्ना तिका बोगती वोत म्हूण पोरगोटली तेन्ना हो मनीस समंदर सिंग ते बोगतीपणाचे समोरमणेन ताणें वांटो घेतलो. आनी तो असो म्हणटालो हे फामिलीन आपणा सवें काकळूत दाखयली देखून तांणी आपल्याक बोगशिलो देखून म्हाका म्हजें जिवीत नवसरावंक बळ मेळ्ळें. म्हज्या जिवितान बोरवांशाचो प्रकाश फांकलो. हे फामिलीन म्हजें सवें काकळूत दाखयली देखून म्हाका बोगशिलो देखून म्हाका देवाची काकळूत अणभवंक मेवली. म्हजें जिवीत नवसरावंक म्हाका बळ मेळ्ळें. म्हज्या जिवितान नवो प्रकाश फांकलो. बोरमाशाचो प्रकाश फांकलो. बाबा भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कोण भाशेन जेजूचे शीस जुदेवांचे भिरांतीन कुडाचीं दारां बंद करून भितर रिगलेले आनी पुनर्जिवन जेजू तांचे मोदें भितर सरता. पुनर्जिवन जेजूक आतां दारां लागोनान तो आमच्या सगल्यांच्या जिवितान खंयच्याय वेळार भितर सरूंक शकता. आनी जेन्ना जिवन जेजू तांकां दिश्टी पडटा ताचीं पयलीं उतरां शांती तुमकां. जेजू पुनर्जिवन जेजू शांतीचो कुंवर जावन आसा. आनी उपरांत तांकां आपले हात दाखयता आपली कूस दाखयता आनी म्हणटा हो पळय हांव आसा म्हाका अणभवा. आनी जेजूचो अणभव करतोच भाग्योंच्यो आमकां सांगता ते खुशालकायेन भरले. आनी तेन्ना जेजून ताका नव्यान म्हळें शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां म्हज्या शिसांक पाठयता. आनी तांचेर स्वास सोडून तांकां पवित्र आत्मो दिवन म्हणटा जांकां तुमी बोगशिशात तांकां ती बोगसतलीं आनी जांकां तुमी बोगशिना जाशात तांकां तांचें पातोक बोगसोचें ना. बाबा भयणीनो जेजू आमकां एक एकल्याक पवित्र स्नान घेतलेल्या आपल्या पावटलावदाराक बोगसण्याचें दूत जावंक पाठयता. काकळुतीचीं हातयारां कशीं जियोन आमचे सरभोंवती
बोरवांशाचो पोरसोळ फांकोवंक जेजू आमकां आपयता. आनी आमी आयकलां कोण भाशेन जेन्ना जेजू पयल्या दिसा सातोळ्याच्या पयल्या दिसा दिसती पडलो, तोमास म्हणलोलो दोरमदूत तांच्या सांगातान आसलो. आनी जेन्ना तो परत आयलो ताच्या सांगात्यांनी ताका सांगलें, तोमास आमी जिवंत जेजूक पळयला, तो आमकां मेळ्ळा. आनी तो म्हणटा, हांवें ताका पळयल्या बगोर ताच्या हातांचेर खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय थंय म्हजें बोट घालिना जाल्यार, ताचे कुशीन म्हजो हात घालिना जाल्यार हांव सोत मनशाक ना. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां 8 दिसां उपरांत जेजू तोमासाक मेळूंक येता. जेजूक न्हयच तोमासाचें पडलां, जेजूक आमचें एक एकल्याचें पडलां. जेजू आमकां एक एकल्याक आमच्या जिवितान मेळूंक येता. उदीक करून जेन्ना आमच्या जिवितान दुबाव येतात, निराशीपणाक आमी सांपडटा, आडकोळींक आमी फुडो करचो पडटा, तेन्ना जेजू आमकां एक सुरी साणिना. तो एमावसाचे वाटेक चिंतेस आसलेल्या दोगांशी सांग आपुणूच मेळूंक वेता. दुबावतेल्या तोमासाक आपुणूच खाशा मेळूंक येता आनी म्हणटा, तोमास हो पळय आसा, हे म्हजे हात आसात, घाल तुजें बोट तातूंत. ही पळय म्हजी कूस आसा, तुजो हात घाल, पूण भावार्थ दवर आनी दुबाव नाका. आनी तोमास न्हयच हातांनी बोट घालिना, न्हय जेजूचे कुशीन आपले हात घालिना, दोनीर सोरपडटा आनी आपल्या भावार्थाचें समर्पण करून म्हणटा, म्हज्या सोमिया आनी म्हज्या दोनिया. आनी जेजू ताका सांगता, तोमास तुवें म्हाका खूद खाशा दोळ्यांनी पळयलोय देखून तुवें म्हजेर विस्वास दवरलोय. म्हाका पळयनासतना संवसाराच्या शेवटाक पर्यंत म्हजेर विस्वास दवरतलीन ती अदीक सुभागी. बाबा भयणीनो, आमी एक एकलो जेजूच्या मनान आसलेलो. जेजू जाणो आसलो. आमी 20-21 शेंकडे उपरांत ताका तोमासा भाशेन खाशा दोळ्यांनी पळयनासतना आमी ताचेर विस्वास दवरतले हांव म्हूण जेजू जाणो आसलो. आनी जेजूचेर विस्वास दवरतल्यांचें जिवीत कसलें जावंक जाय तें आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. पयल्या क्रिस्तांवांनी सगल्यांनी जेजू खूद पळोवंक नासलो, आनी तरी आसतना आपल्या जिवितान ती जेजू गोवायकी दिताली म्हूण आमी आयकलां. 4 वस्तू तांच्या जिवितान आमी पळयता. पयले सुवातेर ती दोरदूतांचे शिकोवणेक विस्वाशी आसली. दोरदूत तांकां कितें शिकयताले गाय? देवाचें उतर परगळटाले. जिवंत जेजूच्या अणभवाची खबर तांकां सांगताले. आनी देखून हें देवाचें उतर आयकून ताचेर नियाळ करून पयलीं क्रिस्तांवां आपलो भावार्थ थिरायतालीं. पूण हो भावार्थ थिरावंक ती आनीक 2 वस्तू करताली. ती मागण्यांक विस्वाशी आसली. सांगात न्हयच एक एकलो खासगी जिवितान, पूण एकठांय जावन आपल्या कुटुंबांनी, आपल्या शेजा सामारा समुदायांनी एकठांय जावन मागणें कोत्ताली. उंड्याचे मोडणेन वांटो घेतालीं, मिसाची भेट भेटयतालीं. आनी मिसाचे भेटेन जेजूच्या कोश्टा मरणा पुनर्जिवंतपणाचो गूट समोरून आपलो भावार्थ थिरायतालीं. आनी ह्या भावार्थाक आपल्या जिवितान भावपणाच्या जिविता उद्देशी, समुदायाच्या जिविता उद्देशी, एकचाराच्या जिविता उद्देशी न्हयच गोवायकी दितालीं, पूण बोरवांशाचे गोवाय कशेंच येता. बाबा भयणीनो, हो बोरवांसो आपल्या कोश्टा मरणा उद्देशी जेजून आमकां दिला म्हूण भाग्योंत पेद्रू आयच्या 2ऱ्या वाचपान आमकां सांगता. तो म्हणटा, देवाक आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाण न्ही, कित्याक आपल्या पुताच्या मरणा पुनर्जिवंतपणा उद्देशी ताणें आमकां नवो जल्म दिलो. आपलीं भुरगीं आमकां केलीं, भावार्थाचें देणें आमकां फावो केलें. पूण तो म्हणटा, जायते फावटी आमच्या भावार्थाची तपासणी जातली. आमकां उपद्रेकोस सोंसचे पडटले. भांगार तपासतात तशे देवगुडेक आमच्या जिवितान तपासणी धाडटलो. पूण असल्या वेळार आमी जेजूचेर भावार्थ दवरीन जाल्यार आमी बोरवांशाचे गोवाय जातले. बाबा भयणीनो, जेजू उद्देशी सर्गींच्या बापान आपलें काकळुतीचें मुखामोळ आमकां अणभवूंक दिलें. आनी देखून आमच्या जिवितान बोरवांशाचे वागणुके उद्देशी, काकळुतीचे वागणुके उद्देशी आमचे सरभोंवती
बोरवांशाचो प्रकाश फांकोंक आमची दर एका जेजूच्या पाटलावदाराची पयली वयली जबाबदारी. आनी कित्याक आमी एकामेकाक बोगसूंक जाय गाय? कित्याक आमी देवाचे काकळुतीची संदेशकारां साक्षीदारां कशीं जियोंक जाय गाय? 3 तरी कारणां आसा. कित्याक पयले सुवातेर देव काकळुतीची जोर आनी काकळुतीचे जोरीन आपले मुखामोळ आमकां दाखोवंक जेजूक आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. जेजून आमकां बोगसण्याची देख दिली आनी देखून आमी जेजूचे पाटलावदार कशे जियेतले जाल्यार आमकां दुसरी वाट ना. जेजू भाशेन बोगसण्याचे मनीस कशे जियोंक आमची दर एका क्रिस्तांवाची जबाबदारी. आमच्या जिवितान आमी काकळूत आजीर करूंक कबूल ना जाल्यार आमी जेजूचे शीस कशे जियेना. जेजूचो पाटलाव आमी करतले जाल्यार आमच्या जिवितान आमी बोगसण्याची हातयारां कशीं जियोंक ही आमची पयली वयली जबाबदारी. पूण दुसरें कारण आमकांच देवाच्या बोगसण्याची गरज. आमी एक वस्कोत पातकी जावन आसा. दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी कितले पावटी सोकला पडटा आनी देखून आमकांच एकल्याक देवाचे काकळुतीची बिलकूल गरज. आनी देवाची काकळूत आमकां सदांच उक्ती. पूण देव एकूच कंडिशन घालता. तुका काकळूत जाय, तूं दुसऱ्या सगळ्यांक काकळूत सार जा. तुका बोगसणें जाय, दुसऱ्यांक बोगसणें दी. एकूच कंडिशन घालता. म्हणटच आमी पातकी मनीस देवाची काकळूत अणभवूंक सोदता जाल्यार एकूच वाट आसा. आमी एकामेका सगळ्यांक काकळूत सार जावं. जेन्ना आमी बोगसणें एकामेका सगळें दाखयता देवाचे काकळुतीची जोर आमी उक्ती करता. जायते फावटी आमी अशें म्हणटा देव बेरो जाला दिसता, म्हजें मागणें आयकोच ना देव बेरो जावंक ना. हांव दुसऱ्यांचो राग घेवन भोंवता, दुस्मानकायो चलयता, दुसऱ्यांचो द्वेस करता. तेन्ना हांव देवाचे काकळुतीची जोर हांव बंद करता, देव बंद करिना. आनी तिसरे सुवातेर जेजून आमकां एक मागणें शिकयलां आनी तें मागणें आमी जायते फावटी म्हणटा आनी तें मागणें म्हणटा तेन्ना आमी उतरां उच्चारता. आमी दुसऱ्यांक बोगशिता तशेंच तूं आमकां बोगोस. आमी दिसाच्या दिसा बोगोर देवाक त्याच कंडिशनाचो उगडास करता. तूं आमकां बोगोस, आमी दुसऱ्यांक बोगशिता तशें. हांव दुसऱ्यांक बोगशिना जाल्यार हांव देवाचे काकळुतीची जोर म्हाकाच बंद करता. बाबा भयणीनो, आयज जेन्ना आमी देवाचे काकळुतीचो आयतार समोरमता ही देवाची काकळूत आमकां सुबामपणी जेजू देशी अणभवूंक मेवली म्हूण आयच्या मिसान भोव पवित्र त्रित्वेक वाखाणुया आनी आमकां हें देणें मागुया. जे भाशेन देवाची काकळूत आमी अणभवता तेच भाशेन आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान, आमच्या फामिलींनी, आमच्या सेजा सामारा, आमच्या समुदायांनी, आमच्या कामांचे सुवातेर, आमच्या समाजान ही देवाची काकळूत आमचे बोगसण्यांचे चाली उदेशी आजीर करून न्हयच आमच्या बोवार्थाक आमी गोवायकी दिवंक, पूण आमचे सरभोंवती सिस्टर रानी मारियाच्या घरच्यांनी केलें तशें बोरवांशाचो प्रकाश फांकोवंक देवाचे कृपेचें बोळ आमकां आनी सगळ्या पवित्र सभेच्या वांगड्यांक जेजूच्या एका पाटलावदाराक आयच्या मिसान खोतखोत्यान आमी मागुया.
सगळीं उबीं रावया. मोशा बापां भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं बावतिस्मा वरवीं देवाची काकळूत आमकां सुबामपणी अणभवूंक मेवल्या. पवित्र स्नाना उदेशी जेजूचे पाटलावदार जावन आमी बोगसण्यांची साक्षीदारां जातल्या म्हूण आमी देवाक भास दिल्या. तर ह्या वेळार आमच्या बावतिस्माचो उगडास करून आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी केलेल्यो भासावण्यो आमी नवसोरावया आनी बोगसण्यांची संदेशकारां कशीं जियेतल्या म्हूण देवाक भास दिवया. बाबा भयणीनो, देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जियोवचे खातीर पातकाक तुमी पाठ करतात. पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्याक खोटेपणाच्या फुसलावण्यांक तुमी पाठ करतात. सोयतानांक पातकाच्या बापायक आनी कुंवराक तुमी पाठ करतात. सोर पोदवेदार देवा बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमेंच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेतावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात. पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सोत मानतात. ओ आमचो भावार्थ, होच आख्खे पवित्र सोबेचो भावार्थ. तो उचारूंक आनी ताचे प्रमाणे जियोंक आमकां ओडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. बाबा भयणीनो, आतांच आमी उचारलेल्या भावार्था प्रमाणे आमची दिसा दिसपट्ट्या जिविताची पावलां मारून आमी देवाचे काकळुतीची हातयारां कशीं जियेतल्या जाल्यार देवाचे कुरपेचो आदार आमकां चड गरजेचो. तर ह्या वेळार आमची थोडीं वांगणी ल्हानविकायेन विस्वासान बापा मुखार धरून हो देवाचो आदार आमकां मागुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे स्मृतीन पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचे काकुतीचे आनी बोरवशाचे गोवाय अदीक करून काळजा मनान घायल जाल्ल्यांक आनी जिविताची उमेद सोडून दिल्ल्यांक जावंक बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकी फुडारांनी आपली जबाबदारी जाणवायेन, नितीन आनी डोलायेन पाळूंक ह्या वरवीं समाजांत शांती आनी सोर मनशाचे मोनशाल अस्मिताय सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या फिरगोजीच्या दर एका कुटुंबान पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर आपलो भावार्थ नवसरूंक मागण्यांतल्यान, एकामेकाचे सेवेंतल्यान आनी बोगसण्यांतल्यान दर जिविताचे परिस्थितींत बोरवाशाची पावलां मारूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या दोन प्रांतान
आमच्या गोवळी बापाच्या मार्गदर्शनाखाल डिवायन मर्सी मुवमेंट घडोवन हाडलेलो आसा. आमच्या धर्म प्रांतान दर एक फिरगोज पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे काकलुतीचे मुखामोळ जावंक आमकां सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. बाबां भयणीनो, दोन घडयो ओगींच रावन आमच्या काळजांनी कोणाचो राग, द्वेस, दुस्मानकाय आमी घेवन भोंवता जाल्यार हो राग पालोवंक, ही दुस्मानकाय सोंपोवंक, हो द्वेस सोडून दिवंक ओगेपणान देवाची कृपा मागुया. भोव दयाळ बापा, विस्वासान केलेल्या ह्या प्रार्थनांचेर तुजी काकलुतीची दिश्ट घाल आनी बोगसण्यांची आत्यारां कशीं जियोंक आमकां तुजें बोळ दी. हें आमी मागता बापा, त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. उंडो आनी सोरो. सर्गीच्या मोगाल बापा, तुज्या काकुटीच्या आयताराक ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर आमची ल्हानवीक काळजां घेवन आमी तुजे सोरशीं येता. प्रितमोन दिलो आनी मनशाच्या वावरान केलो हो उंडो जावं दी आमच्या जिविताचो उंडो. हो उंडो जावन आसा आमकां कुणा तुज्या पुता जेजूचो, जाणें आमचे सोडवणे खातीर आपलेंच बलिदान केलें. तशेंच दाग वेली दिलो आनी मनशाच्या वावरान केलो हो दागाचो रोस जावं दी तुजे दयालेचे आत्मीक पियोन आमकां. हो उंडो आनी सोरो आमच्या गोवळी बापाच्या हातांत घालतना आमचें सूख, दूख, अस्कोतायो आनी आगोडायो तुजे आदीं कोत्ता. अशें दर एके घोडेक तुज्या देवी काकुटीच्या मोगान आनी तुज्या पुता जेजूचे देखीन आमी एकामेकाक तुज्या भोगसण्याची, मोगाची, बरोवशाची आनी उदास सेवेची आत्यारां जावंक पावूंक म्हूण मागता.
म्हज्या भावां भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुजे पोरजेचीं दानां दोयेन मानून घे, अशें तुजें नांव उच्चारून आनी पवित्र स्नाना वरवीं नवी जावन ती सासणांचो संतोश भोगूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा सोर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची अदीक व्हडत्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो खरो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवंत जावन परतून नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गींच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दळबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबोन आसतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हीं दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोश्ट मरण सोंसूंक तो पोरादीन आपखुशेन तो पोरादीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्यांनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्थाचो घूट देखून सोर्वेस्पोरा सोमया जेजूच्या मोरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खावतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी कार्दियाल आमच्या गोंवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यांत ते आमच्या सगळ्या भावां भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पडयोंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागयोंत जुजे तिचो पोती, बागयोंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या संत भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोतवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनांच्या सासनांक. म्हज्या बापा भयणीनो, जितले फावटी जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आमी उच्चारता तितले फावटी आमी उतरां उच्चारता. बापा आमी दुसऱ्यांक बक्षिता तशें आमकां बोगोस. आयज हें जेजून शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन बापाक उबारतना आमकां बोगसण्याची मनशां कशीं जियोंक आदार दी म्हूण बापाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक बोरवाशान ओत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय
आनी सोरवाकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेणे सोसावाचे कोटुले आमची काकूत गो आमची काकूत गो देवाचे शेणे सोसावाचे कोटुले आमची काकूत गो आमची काकूत गो देवाचे शेणे सोसावाचे कोटुले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ई देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयली आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें आनी म्हज्या ज्ञान भलायकी मेळटली
Pratuya. Sor podvedar देवा, ओ पास्कांच्या संस्कारांचो समारंभ आमच्या काळजा मोनांनी फळाबरीत जावं आनी जेजूचे काकलुतीचे उर्बे बरीत गोवाय कशें आमी जियोव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सर्वेस्परा देवान आपल्या एकल्या जोणीत पुताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरूं आनी ताणें जोडलेले सोडवणे वरवीं निरंतर सुटकेचें देणें तुमकां मेळ्ळें. ताच्या उदारपणान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं आनी बाबार्ता वरवीं पवित्र स्नानान ताचे सवें तुमी पुनर्जिवंत जाल्यान आतां तुमचें जिवीत नवें आनी पवित्र जावन सर्गीच्या माय देसान तुमी पावूं आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां काल आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया. मातशें बसूया. सगल्यांक तुमकां आमचो गोवली बाब श्रेश्ठ कार्डिनल फिलीप नेरी फेरांव हाच्या नांवान आनी सगळे पाद्रीच्या नांवान तुमकां एक कुशाल बरीत देवीक काकुतीचो आयतार समारंभ हांव दिता. विश यू अ हॅपी डिवायन मर्सी संडे. हांव पाद्रीकाक असो एनावन्समेंट करतलो पूण थोडे ताचे पयलीं हांव दिनवासूंक सोदतां. कितें भाशेन आमचो श्रेश्ठ गोवली बाब श्रेश्ठ कार्डिनल फिलीप नेरी फेरांव आयज आमचे इगोर्जीन आयलो. जायते फावटी ताका हांवें इनवायट केलोलें येवंक पूण ताका जावंक ना आमच्या क्रिजमांक जावं दुसऱ्या. पूण म्हाका दिसता फादर देवानूच ताका धाडला आयज ही परब सुबरमूक. कित्याक आयज जावन आसा फादर लॉरेन्स मास्कारेनस जो हांगासर पाद्रीकार कसो आशिल्लो आनी जाणें देवीक डिवायन मर्सीस ही मुवमेंट सुरू केली हांगासर. ताका खूब उमेद आशिल्ली पूण ताणेंच ही आमकां हो आयतार समारंभ हांगा मागून धाडला. देखून हांव आमच्या गोवल्याक श्रेश्ठ कार्डिनल फिलीप नेरी फेरांव ताका दिनवासता. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे मदें आसात आमचे सिनरीचो रायतूरचो रेतोर फादर दोनाथ रॉड्रिगीस. तशेंच फादर एशली आफोन्सो जावन आसा अध्यक्ष DMM डिवायन मर्सी मुवमेंट. फादर मॅक्सन सेक्रेटरी आनी फादर फ्रांसीस एक्झिक्युटीव मेंबर्स तांकां बी हांव दिनवासता. फादर हेस्टन फेरांव, फादर स्नायटर पेरेरा आनी फादर डेनियल आनी जॉलिसन हे सिनारींत आशिल्ले तांकांय बी हांव दिनवासता. आनी फादर लॉरेन्स जो कांसावली आसा पातकूर तोय बी आमचे मदीं आसा ताकाय हांव दिनवासता. तर आतां आमी एक ल्हानशी आमची मोगाची भेट कशी आमच्या गोवली बापाक ही आमच्या डिवायन मर्सी संडेच्या सोडवणे सुमयार आमी एक दिता इगोर्जेचो उगडास कसो. आमची भयण रोजी ताका ही भेट फावो करतली.
तशेंच फादर एसली अफोन्सो जो जावन आसा अध्यक्ष डिवायन मर्सी मुवमेंट गोवा ताकाय आमची भेट. रायतूरचे सिमंदाचो रेतर फादर डोनात रॉड्रिगीज. आनी आमचे मदीं आसात ते गोळी तांकांय बी आमी भेट दितले. फादर नेल्सन सिकेरा प्रोफेसर रायतूरचे सिमिनरीचो. Father Heston Ferrão. Father Daniel Pereira. Father Snyder Pereira. Father Jolison. And Father Lawrence. Father Francis Tivinso Padvikar, executive member. Father Maxon, secretary, DMM movement. थोडेशे अनाउन्समेंट्स आमचे फिरगुजींतली आमची फिरगुजकर आसात त्या कारणाक लागून आमचो भाव मार्टीन फेर्नांडीस मारा 4 कालच्या दिसाक अंतरलो आतां 4 वरांचेर ताचें मरण आसा. ताचे आत्मे पासत मी मागता 18 तारखेर इगोज साफ करपाक आनी मिसाचे मांडावळ करपाक कार्मो डिसुजा हाजी फामील, सबस्त्यां रोजी आनी टिरावन डिसुजा तांची फामील, सेंट मार्क समुदाय वोलवाडो ईस्ट आनी OFSF मुवमेंट. इंग्लिशीन भाशेन मीस अनवराचे 6 वरांचेर मिसाचे मांडावळ करपाक सेंट मार्क समुदाय वोलवाडो ईस्ट. आयताराचे पयलीं मीस 6:45 ऑर्गनायज करता OFS. दुसरे मीस आसा फुडल्या आयताराक. तशेंच 13 तारखेर 3रो वर्साचो उगडास मरणाचो कार्लोस फेर्नांडीस 7 वरांचेर मीस. 14 तारखेर पयल्या वर्साचे मीस कार्मेलीन जोझेफीन ब्रागंजा 7 वरांचेर. 16 तारखेर म्हयन्याचे मीस आमचो सागिस्तांव आदलो सागिस्तांव जॉन बातिस्ट डिसुजा बॉबी 7 वरांचेर. फुडल्या आयताराक आमी कॅथिकिस्ट तशेंच यूथ पिकनिकेक वेतात. बेगीनूच तुमी नांवां दिवची. 23 तारखेर जावन आसा माडी मांदी दिवस कॉपेलाची मोयकावाडो 5:30 वरांचेर मीस. आनी नोवेना 24 तारखेर सुरू जातात 5:30 ते 6 वरांचेर मीस. आनी परब जातली पयल्या आयताराक 3 तारखेर मायाचे 9 वरांचेर. 25 तारखेर सेंट मार्क समुदाय ताची परब बागेंत मार्काची समुदायाचे मीस गुरुचे मीस 6 वरांचेर. 26 तारखेर आमी पॅरीश एसेंब्ली पिकनीक वेता. तशेंच एसोसिएशन्स
तर सगळ्यांनी नांवां दिवची आमी ट्रान्सपोर्ट आनी फूड आनी जेवण आनी स्नॅक्स अरेंज करपाक. न्यू पास्टरल डायरी आयलोली आसा. तुमी कोणाक मिसां बरोवंक जाय ताणें येवची, बेगीनूच येवची म्हूण मागता, कित्याक मागीर लेट येता आनी मागीर मिसां मेळना म्हूण कंप्लेन करतात. देखून बर्थडे एनिवर्सरीज आनी दुसरी मासां तुमी बेगीनूच दिवची म्हूण मागता. एडमिशन्स आमच्या सेंट ट्रिजा हायर सेकंड्री सुरू जातली एक पावटी SSC रिजल्ट्स डिक्लेअर करतकूच. तांचे लागीं आर्ट्स, कॉमर्स आनी वोकेशनल कोर्सीस आसात. CRM, केटरिंग एंड रेस्टॉरंट मॅनेजमेंट, फूड डिझायन एंड मॅनेजमेंट FDM. प्रॉस्पेक्टर्स ऑफिसान आसा, तुमी व्हरचे 9 ते 1. हांव गेल्ले भाशेन दिलो आसतना आमच्या तरणाट्यांक गेल्ल्या संडेक तांणी बरी भाशेन आमच्या इस्टरा राती जेजूच्या जिवनपणाची दाखोवन आमकां दाखयली. हांव ताका दिनवासूंक विसरलो गेल्ल्या संडेक. तशेंच जायतें डेकोरेशन ताणें केल्लें बँड स्टँड आतां पासून ताका दिनवासता. आनी पिटर आनी जेनिफर ताकाय बी जावं लायटी घालपाक, डेकोरेशन करपाक, बायल्यान आर्ट करपाक जायतीं वावुरल्यांत देवा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आनीक कॉयर हाच्या दिसाचो, तशेंच मिडिया आमची इगोजेची मिडिया, तशेंच TRFCC आमचो मेल्कन, ताकाय बी आमी दिनवासता. आमचो स्टॅच्यू डेकोरेट केला सायबिन्या, ताकाय बी आमी थँक्यू म्हणटा. आमकां स्नॅक्स आयच्या दिसाक रॉयल फूड्स आनी स्पॉन्सर केल्यात. आनी जेवण आयच्या दिसाचे गोंया देखणारान ताकाय बी आमी दिनवासता. आनी खरे भाशेन दिनवासनी पॅरीश कावन्सील, तशेंच पॅरीश असेंब्ली आनी आमचे फिगोजीन आसा तो डिवायन मर्सी ग्रूप, ताकाय बी सगळी मांडावळ बरी भाशेन केली. ह्या पासत कोणाचें नांव काडूंक विसरलां. अनुप आमचो सांगिस्तांव, तशेंच आमचो स्टाफ, डॉमेस्टीक स्टाफ, ताणें जायतो वावुरला काल रातपुऱ्यान, जावं माटो घालपाक, जावं कदेलां मांडपाक, दुसरी वस्त करपाक, ताकाय बी आमचे स्टाफ सुकोरीन आनीक लाता, तांकां बी हांव थँक्यू म्हणटा सगळ्या आदाराक लागून. म्हजे चड दिनवास आमचे PPC एक्सको, ताणें सगळें प्लॅनिंग केलें, सगळो भार प्लॅन केल्ल्या, बारीक बारीक सगळी म्हायती आनी सगळी मांडावळ त्या पासत सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. आनी तुमी हांगासर पयसान आयल्यांत, कांय जाण पयले फावटी पावल्यांत, कित्याक पिलेन म्हणल्यार कांय म्हणटात पिलार दुसरें, पिलेन दुसरें. आयज तुमी पळयलां पिलेन खंय आसा तें, ताका लागून. आनीक हांगासर आमचे फिरगोशीन आयले देखून तुमकां बी दिनवासता. कोणाकूय हांव दिनवासूंक विसरला जाल्यार आनीक फावट दिनवासता. देवा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मोगाळ भाव भयणांनो, सगळ्यांक तुमकां एक खुशाल बरीत आनी कुरपेन भरलेलो देवीक काकुतीचो आयतार हांव उडयतां. विश यू ऑल अ हॅप्पी एंड अ जॉयफूल डिवायन मर्सी संडे. देवाचो मोग आनी ताची काकलूत आमची सवे उपोट आनी शिमेन नासलोली. त्रिएक देवाक दिनवासतना हो आयतार आमकां उगडास आनी सोयोग आमी देवाची काकुतीचें मुखामळ एकामेकाक आमी सांगूंक. म्हजे खेरीत दिनवास देवी काकुतीचो उद्देश कसो आमच्या गवळी बापाक भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेराव हांकां देवी काकुतीच्या मुवमेंटा सोवें सदांच तांचो जायतो हुस्को, मार्गदर्शन आनी तेंको आसा. मोगाळ गवळी बापानो, तुमी वेळ काडून आयज आमचे मोदेकात आयल्यात, मिसाची भेट भेटयली आनी देवाच्या उतरांतल्यान देवाची काकुतीची गोडसाण चाकूंक तुवें आमकां आदार दिलो. कशे भाशेन आमी काकुतीची बोगसण्याची हातयारां एकामेकाक जावंक हाचे विशीं तुवें आमकां हुस्कायली देखून काल सांतावन तुका देव बरें करूं म्हणटा. हे मिसाचे भेटेन सहभागिलीपणांत वांटो घेतल्या सगळ्या आमच्या यादनिकांक दिनवासता.
आमचे मोदेकात आसात आमचे सिमनारीचे वडील फादर दोनातो रॉड्रिग्स, तशेंच सिमनारीचे सगळे आकर्षक, तशेंच आमचे एक्झिक्युटीव कमिटीचो मेंबर फादर फ्रांसीस फेर्नांदीस, डिनरी प्रिस्ट रेप्रेझेंटंटलो फादर लॉरन्स डायस, तशेंच ब्रदर माल्विनो आल्फोन्सो, जाचो मुख्य हात आसा हे आमच्या धर्म प्रांतांत हे जोमे घडून हाडूंक तो आमचे मोदेकात आसा. तशेंच आमचे सिमनारीस ते बी आमचे मोदेकात हाजीर आसात. मोगाळ भावानो, तुमच्या हाजीरपणाक, तुमचे सेवेक, तुमच्या पाठिंब्या पासत हांव तुमकां काळ सांतावन जण एकल्याक दिनवासता. मोगाळ भाव भयणांनो, काळ सांतावन हांव आभारी बागयोन जुआं बावतिस्ताचे फिरगोजीच्या तांच्या पादविकाराक फादर डेरिक फेर्नांदीस आनी दर एका फिरगोसकाराक. मोगाळ फादर डेरिक, आमी तुमचे मुखार हो दीस हांगा घडून हाडूंक आमचें मन तुमचे मुखार दवरलें तेन्ना उक्त्या काळीस मनान तुवें खुशी दाखयली. हो दीस आमकां ऑर्ताबरीत करूंक तुवें तुज्या फिरगोसकारां सांगाता जाय तो तोकोस घेतला. काळ सांतावन तुका दिनवासता. तुका वेगवेगळे भाशेन आदार दितोल्यांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद मागता. मोगाळ बागयोन जुआं बावतिस्ताचे फिरगोजेच्या भाव भयणांनो आनी हे फिरगोजेच्या दैवीक काकुतीच्या जोम्याच्या वांगड्यानो, तशेंच आख्खी पॅरीश असेंब्ली सगळ्या संस्थांच्या वांगड्यानो, तुमच्या पादविकाराच्या मार्गदर्शना खाल तुमी ओगेपणांत, त्यागीक मनांत, उदार काळीस मनांत वावुरल्यात. तुमच्या उदारपणाचेर देवान उपोट आशिर्वाद घालूंक आनी तोच देव तुमच्या जिविताचो इनाम जावंक आमची सगळ्यांची मागणी. भाव भयणांनो, हे मिसाचे बेटेन वांटो घेतोल्या दैवीक काकुतीच्या सगळ्या जोम्याक म्हजी शाबासकी आनी देव बरें करूं. ह्या वर्सा उणेचशे 260 वांगड्यांनी रेजिस्ट्रेशन केलें. म्हाका दिसता हांगासर व्हडलो आंकडो असो तुमकां सगळ्यांक पळोवन हांव चड खुशाल. वेळ काडून पयस तशें लागीं थावन तुमी आयल्यात आनी आयच्या सेवा धर्मांत वेगवेगळे भाशेन आनी उर्बेन तुमी भाग घेतलो देखून तुमकां सगळ्यांक आमचे दिनवास. उपकारी काळ सांत हांव उगडास करतां आमच्या गोंय महाधर्म प्रांताच्या दैवीक काकुतीच्या एक्झिक्युटीव समितीचो फादर हेनरी फाल्कांव, फादर मॅक्सन फेर्नांदीस, फादर पॉली लोबो, फादर फ्रांसीस फेर्नांदीस, मिसेस रितिनिया डायस, मिसेस डायना लोबो आनी मिस्टर नॉयल फेर्नांदीस. दैवीक काकुतीचो मुवमेंट एनिमेट करूंक सदांच आपलो मोग, मोलादीक वेळ आनी निस्वार्थी सेवा ती दीत आसात. इश्टानो, काळ सांतावन तुमकां दिनवासता. तशेंच दिनवासता डिवायन मर्सी मुवमेंट डिनरी प्रिस्ट रेप्रेझेंटेटिव्स ह्या यादनिकांक हांव दिनवासता. तांचे मदलो एकलो आमचे मोदेकात आसा फादर लॉरेन्सो डायस. हे यादनिकांनी आपलें उक्तें काळीस मन दाखयलां वाराडाच्या मोळार आमकां आदार दिवंक. भाव भयणांनो, आयचो आमचो सेवाधर्म बरे तरेन जावंक वेगवेगळे फिरगोजेच्या वाचप्यांनी, हे फिरगोजेच्या गायन मंडळांत वेदीची सेवा करतल्यांनी आनी वेगवेगळे भाशेन आदार दितल्यांनी आपल्याची सेवा, आपल्याचो तेंको, आपल्याचो आदार आमकां दिला. तांकां आनी ओगेपणांत सेवा दितल्यांक सगळ्यांक आमचे दिनवास. भाव भयणांनो, कोणायकूय हांव दिनवासूंक चुकलां जाल्यार माफी मागता आनी तेंय म्हज्या भावा आनी भयणीचे उदार सेवे पासत देवाक दिनवासता आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद तुमचेर समेस्तांचेर मागता. मोगाळ भाव भयणांनो आनी अदीक करून दैवीक काकुतीच्या वांगड्यांनो, आमचो आवडो तुमकां जाता तितले फावट मेळूंक, तुमचें आयकूंक आनी सांगातान हो काकुतीचो मुवमेंट आमच्या धर्म प्रांतांत फुडें व्हरूंक.
पूण थोडे फावट अशें घडना. ह्या पासत ह्या वर्सा मीस जाल्या उपरांत सगळ्या देवीक काकुतीच्या वांगड्यांक एक कॉमन लिसनींग एंड शेअरिंग प्रोग्राम आसतलो जो जेवणांत सोंपतलो. फादर डेरिकान आपल्या फिरगोसकारांक सांगाता आमच्या जेवणाची वेवस्था केल्या. म्हणटच मीस जाल्या उपरांत सगळ्यांक स्नॅक्स रिफ्रेशमेंट आसतलें आनी उपरांत थोड्या वखतान देवीक काकुतीच्या वांगड्यांक एक आकारणीचो कार्यक्रम आसतलो. भाऊ भयणांनो, आतां आमी 3 वस्तूंची गवळणी बापाच्या हातांतल्यान उक्तावणी करतल्या. पयलें डिवायन मर्सी मुवमेंटाचे गायडलायन्स हांकां आतां डेफिनेटीव एप्रुवल आमच्या गवळणी बापा कडल्यान मेळ्ळ्या. आदले गायडलायन्स आसात, इल्लीशी आदोल बदोलणी आसा, आमकां डेफिनेट एप्रुवल मेळ्ळलो आसा. ह्या गायडलायन्साची उक्तावणी करतल्या. दुसरें प्रे कार्ड्स तयार केल्ले आसात कोंकणींतल्यान तशेंच इंग्लिशींतल्यान. आनी ह्या प्रे कार्ड्सांचेर कितें आसा, देवी काकुतीचो तेर्स, लादीन, उदीक करून हो मुवमेंटाचो हेतू कितें, आमच्या धर्म प्रांतांत हो मुवमेंट आसूंक हेतू कितें, तशेंच हो मुवमेंट आमच्या धर्म प्रांतांत, आमचे फिरगोजेंत, आमच्या समुदायांनी, आमच्या कुटुंबांनी लेगून कशे भाशेन आमच्यान तो फुडें व्हरूंक जाता हें हाचेर छापून हाडलेलें आसा. म्हणटच हे गायडलायन्स आनी प्रे कार्ड्स तुमकां पॅरीश वायज तुमचे फिरगोजीचे प्रतिनिधी कडल्यान कार्यक्रमाच्या शेवटाक तुमकां आमी ते दितले. आतां मागतलो आमच्या गवळणी बापा लागीं आल्तारा मुखार येवंक आनी ह्या वस्तूंची उक्तावणी करूंक आनी उपरांत आपल्याचो संदेश दिवंक. ताका सांगात दिवंक हांव मागतलो आमचे सिमिनारीचे रेईतोर फादर दोनातो रॉड्रिगीस, तशेंच फादर फ्रांसीस फेर्नांडीस, एक्झिक्युटीव मेंबर ऑफ द डिवायन मर्सी मुवमेंट, आनी पादविकार फादर डेरिक फेर्नांडीस हांकांय मुखार येवंक मागता. म्हज्या भावां भयणीनो, जाय ती बसून तुमी सोंसणीकायेन आयकतात देखून तुमकां म्हजी शबासकी हांव चड लांब करूंक सोदिना. चडशें म्हज्या काळजान आसलेलीं भावणां फादर डेरिकानूय आनी फादर एशलीन उदगाल्ल्यान तरी आसतना तुमकां सगल्यांक आनी एक फावटी हांगा हाजी आसलेल्यांक नोयच देवाच्या आशिर्वादान बोल्लोलो देवीक काकुळतीचो आयतार हांव आंवडेतां. पूण देवाचे कृपेन शांतीन बोल्लोलो आख्खो पास्कांचो काळ आंवडेता. पास्कांची परब आमी 50 दीस समोरमता. पास्कांची राती ही समोरमणी आमी केल्या ती पेंतेकोस्तीच्या परबे समयार सोंपतली. देवाचे कृपेन शांतीन
बोल्लोलो पास्कांचो काळावो देता जेजूचें जिवन जेजूचें खेरीत देणें म्हळ्यार शांती जावन आसा पीस आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू म्हणटा हांव तुमकां शांती दितां संवसाराक शांती कितली गरजेची तें हांवें तुमकां सांगची गरज ना ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन आमी शांती खातीर मागोवया आमीच पयले सुवातेर शांतीचे दूत कशे जियोंक वावरुया हांव असो एक घेतां खेरीत भाशेन आमच्या धर्म प्रांतान हो दैवीक काकलुतीचो मुवमेंट पसरावंक घोट करूंक वावुरतल्या सगल्यांक खेरीत भाशेन डिवायन मर्सी मुवमेंटाची समिती आसा ते समितीचे फुडारीपण फादर एशली आफोन्सो चलयता ताचो सेक्रेटरी फादर मॅक्सन दुसरे समितीचे वांगडी हांव नांवां घेना तुमी आयकल्यान तेच भाशेन हो मुवमेंट खेरीत भाशेन रायतुरचे आमचे व्हडले सेमिनारीन थंय चलता ह्या मुवमेंटाक त्या सेमिनारीन आसलेल्या आकर्शकांचो तसो सेमिनारिस्टांचो उदार तेंको मेळटा आनी देखूनच ते जायते आयज हांगासर आसात आकर्शक तशे आमचे व्हडले सेमिनारींतले सेमिनारिस्ट तेच भाशेन हांव उगडास करूंक सोदतां फादर एशलीन मातसो उगडास केला हो मुवमेंट आमच्या धर्म प्रांतान सुरू जालो तेन्ना आमी सुरवातेक आमचे कार्मेलीत पाद्री आसात ब्रादर आसात खेरीत भाशेन मोडगोवा कार्मेलायट मॉनेस्ट्री तांणी जायतीं वर्सां तोकोस घेवन हो मुवमेंट आमच्या धर्म प्रांतान विस्तारला तांचो प्रतिनिधी फादर ब्रादर मल्विनो आसा तो आजून पर्यंत ताचे जायते आतबोट आसा न्हयच ह्या मुवमेंटान पूण आमचे गोंयचे पवित्र सभेच्या जिवितांत ताचो उदार तेंको आमकां मेळटा आमी दिनवाशी मनान तांचो उगडास करता ताचे उद्देशी आमचो दिनवास सगल्या आमच्या कार्मेलीत भावांक आमी पाठयता हो दैवीक काकलुतीचो आयतार इट्स डिवायन मर्सी संडे दैवीक काकलुतीची परब न्हय ती परब आमी एक पावट समोरता देवाची काकलूत दर एक आयतारा आमी समरोवंक जाय आनी दर एक मिसाची भेट देवाचे काकलुतीची समोरवणी दर एक मिसाचे भटयेन आमी वांटो घेता तेन्ना न्हयच आमी देवाची काकलूत अनुभवता पूण काकलुतीची आत्यारां जावंक मिसाचे भेटेंतल्यान आयताराचे मिसाचे भेटेंतल्यान दिसपट्टे मिसाचे भेटेंतल्यान देवाचे कृपेची जोर आमकां उक्ती जाता तेच भाशेन कुमसाराचो संस्कार खेरीत भाशेन देवाचे काकलुतीचो संस्कार थंय आमी न्हयच देवाची काकलूत घेता पूण ही काकलुतीचे गोवाय कशें आमी जियोंक त्या कुमसाराच्या संस्कारांतल्यान आमकां बळ मेळटा म्हणटच हो देवाचे काकलुतीचो आयतार आमी समोरमतना दर एके मिसाचे भेटेन आनी दर एका कुमसाराचो संस्कार आमी घेता तेन्ना न्हयच देवाची काकलूत आमी समोरवंक पूण ते देवाचे काकलुतीचे गोवाय कशें आमी जियोंक दर एक मिसाची भेट दर एक कुमसाराची समोरवणी आमकां देवाचो उलो हो मुवमेंट आमच्या धर्म प्रांतान विस्तारूंक आमची समिती जायतीं पावलां मारता आयज आमी पळयलां ह्यो 3 वस्तूंच्यो उक्तावण्यो केल्यात नेम कायदे प्रार्थनाचें चुपुल्लें कार्ड ह्यो यादार आमकां खेरीत भाशेन न्हयच दैवीक कृपेची दैवीक काकलुतीची भोक्ती डिवोशन पूण दैवीक काकलुतीचो मुवमेंट आमी विस्तारूंक हातून हांव कितें सांगूंक सोदतां भोक्ती आमी करूंकूच जाय भोक्ती उद्देश आमकां बळ मेळटा पूण हो भोक्तीचो प्रभाव द इम्पॅक्ट ऑफ द डिवोशन आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमच्या खासगी जिवितान आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आमच्या सेजा समाराक आमच्या समुदायांनी आमच्या फिरगोजांनी आमच्या समाजान आनी वावरांचे सुवातेर जे भाशेन सिस्टर रानी मारियाच्या गोरच्यांनी केलें बोणकोणीन देवाची काकलूत हाजीर केली राजपालाक गव्हर्नराक विनंती करून दैवीक काकलुतीची गोवायकी दिली मध्य प्रदेशाच्या राजपालान म्हळें असली काकलुतीची वागणूक फकत जेजूच्या पाटलावदारांचे उद्देशी येवयात दिस द बिगस्ट टेस्टिमनी ऑफ द डिवायन वर्शिप मुवमेंट जरी तर आमी ही भोक्ती नेटान चालू दवरची खेरीत भाशेन
हे भक्तीचो प्रभाव द इन्फ्लुएन्स द इम्पॅक्ट आमच्या जिवितांत दाखोवंच. जें संवसारान घडटा तें घोडे घडचें नासलें जरी तर दर एक मनीस ह्या संवसारान जियेतलो मनीस शांतीचो गोवाय कसो जियेलोलो. झुजां भायर सुरू जावचे आदीं ती आमच्या काळजांनी सुरू जाता. द वॉर्स डोंट स्टार्ट आउटसायड, दे स्टार्ट in our hearts. When we nurture hatred, anger, enmity, we become instruments of violence and promoters of war. समाजान आनी संवसारान झूज सोंपतलें जाल्यार आमच्या काळजांनी रागाचो उजो पालोवया, दुस्मानकायच्यो वण्टी मोडुया, द्वेसाचो रस्तो सोडून दिवया आनी जेजू ह्या संवसारान शांतीचो कुंवर कसो आयलो, मोरतोच शांतीचो दूत कसो ताणें सगल्यांक शांती दिली, तो आमकां आपल्या पाटलावदारांक शांतीचे दूत जावंक आपयता. तुमकां सगल्यांक आमच्या फिरगोसांनी 138 138 डिवायन मर्सी मुवमेंट ग्रुप्स आसात म्हणून हांव संतोसता. तुमी हांगासर जाय ते तांचे प्रतिनिधी आयल्यात देखून आमी खुशाल. तुमकां दिनवासतना तुमकां आदार सौकार दितल्या सगल्या आमच्या पाद्रींचो, मोठवाशांचो, दुसऱ्या भाव भयणीचो आमी उगडास करता. आनी हो डिवायन मर्सी मुवमेंट ओदिकूच नेटान आमच्या धर्म प्रांतान विस्तारून आमचे मोदें शांतीचें आनी बोगसण्याचें वातावरण घोट जावचें म्हूण हांव तुमकां सगल्यांक आवंड येता आनी एक पावट दिनवासता. हांव केरी भशेन दिनवासता आमच्या गवळी बापाक. ताणें आमचे मदें येवन आमकां मिसाची भेट भेटवली आनी हो संदेश दिल्या पासत कांय कॉलोन्यो आतां मीस जाल्या उपरांत पयले जे आमचे सोयरी आसात, सोयरी म्हणजे दुसरे फिरगोजींतले आयल्यात. तुमी 3 लायनी करून आमचे कावंटर आसात भायर, तुमी वचचे. तुमकां स्नॅक्स आनी कूल ड्रिंक आसा, हांगा गुरमी वाडल्या ताका लागून. मागीर आमचे फिरगोजकार फॉलोड बाय आवर पॅरिशनर्स, आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतले. येताना तुमी डिवायन मर्सीचो स्टॅच्यूआचो तुमी उमो घेवन हे वाटेन भायर सरचे. तुमकां आमी बूक मार्क्स केल्यांत उगडास कसो ती घेवन तुमी भायर वेचे स्नॅक्स घेवंक. अशे आसात ते दाखयतात ते भाशेन तुमी तांकां आदार दिवचो. उबी रावया.